आयज हांगासर डेमोलिशन तुज्या वॉर्डान चालू आहा, कितें एक्झॅक्टली? डेमोलिशन तुमकां दिसता पळय, हे 2021 जेन्ना कोवीड चालू आसलेलो, लोक घरांच्यान भायर सरनासलेले, त्या टायमार हे घर बांदलें. जेन्ना इन 2022 आमी पंचायतीन आयले, पंचायतीन बसले, तेन्ना आमकां कळ्ळें हांगासर म्हाज्या वॉर्डार जी इलिगलिटीज आहा ती हांवें स्टार्ट केल्यो पळोवपाक. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हे घर एक इलिगल आसा. जेन्ना तेजेर आमी आमचोच भाव आसा सर्वेश गोंयकार, तेणें कंप्लेन केली की हांगासर अशें तेजें घर हांगासर लागीं, तेणें कंप्लेन केली. जेन्ना कंप्लेन दिली, जेन्ना कंप्लेन जाली, आमी इमिजिएट एक्शन घेवपाक आमी लेटर पंचायतीच्यान आमी फॉरवर्ड केले. आनी जेन्ना आमचो प्रमोद कामत 2022 कंप्लेन केल्ली, 2022 जानेवारी काय फेब्रुवारी अशी कितें कंप्लेन आशिल्ली. जेन्ना 2023 आयलो, आतां आमी जेन्ना प्रमोद कामत सरपंच आमचो आसलो तेज्या टेन्युअरान तो बशिल्लो तेन्ना हे डेमोलिशन ऑर्डर एक्झिक्यूट केली. एक्झिक्यूट करून आमी ती फॉरवर्ड केली सगल्याक. आनी आज जे हे जाता हे आमच्या गांवान एक सिग्नल आसा की हांगासर इलिगलिटीज करच्या पयलीं 10 फावटी चिंता. कित्याक हांगासर जे गांवकार आसा ते उगी रावपाचे ना. हेज्या फुडें जे आमचे पंच सदस्य आसा ते उगी रावपाचे ना. जे कितें करपाचें आसा ते प्रॉपर चॅनल हांगासर गव्हर्मेंटान सगळे आपले प्रॉपर चॅनल्स दिल्लेले आसा. कशें घर बांदूंक जाय, कितें करूंक जाय, सगळ्यांक खबर आसा. इलिगल बी रातोरात घर बांदप हें आमी केन्ना पळोवना आशिल्ले. हें आतां मेडशे गांवांत जावंक येयलां आनी आमी ताका आन्सर दिला. जो कोण इलिगलिटीज करतलो विदावट द इंटिमेशन ऑफ द पंचायत ना जाल्यार आनी कितें, तेन्ना आमी अशें आन्सर दितले. हे आमच्या गांवांक आमी सांगपाक सोदताले. आनी तशेंच आमच्या गांवचे आख्खे लोक आमच्या बरोबर आसा. तुमी कितके सर्वे केला आनी कितें इल्लीगल आसा फूल एरियेन, तुमच्या पंचायत एरियेन? अशें आमच्या पंचायत एरियेन म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार हांवें म्हाज्या वॉर्डाचो सर्वे केला. तितून आसा इलिगलिटीज, पण ते स्लोली तुमचे कडेन आमी हायलायट करतलेच. ही एकूच गजाल न्ही. हेज्या पयलीं आमी तुमचे कडेन ते टँकराचे इशू हायलायट केल्लेले आसा. तशेंच जावन आनी कितें मागीर डेब्रीज घालताले ते हायलायट केल्लेले आसा. तशेंच हितूनचे हे एक आसा. प्रमोद बाब, तुमच्या पंचायतीन आयज हांगा डेमोलिशन जालां, कितें एक्झॅक्टली कितें जालां? एक्चुली डेमोलिश म्हणल्यार हांगा एक जो प्लॉट आसा त्या प्लॉटाचेर एक इलिगल कंस्ट्रक्शन कोणें केल्लें आनी एक रूम बांदलेलो हांगा. ताजेर ऑलरेडी एक हाजेर कोणें तरी गोंयकार सर्वेश गोंयकार म्हणटा ताणें एक कंप्लेन घाल्ली की बाबा हांगा इलिगल बांदला म्हणून. आनी तो हांगा क्लेम करतालो की आपूण हांगा बुणकार म्हणून एक रूम बांदून अशें तो क्लेम करतालो. सो ताजेर आमी ऑलरेडी ताजेर आमी ताका नोटीस धाडलेली. त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन केल्लें. इन्स्पेक्शन करून जातूच मागीर ताका आमी ताणें रिप्लाय फायल केल्लो त्या हाका आपल्याक हावज नंबर आहा म्हणून. जेन्ना आमी व्हेरीफाय केलो जाल्यार तो हावज नंबर जो ताका घराक आसलो तो हावज नंबर हांगा हावज नंबर मोलाका एक दुसऱ्याच व्हडाच्या घरांत हावज नंबर ताणें हांगा आमकां लायल्लो. सो वी आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. सो आमी आमच्या बॉडीन मिटींग घेतलें त्या टायमार हें घेतलें डिसिजन घेतलें आनी ताका आमी ते रिफ्यूज केलें. ते हावज आमी रिफ्यूज केलो. त्या प्रमाणे ताका आमी चोकस नोटीस काडली. चोकस नोटीस ताणें रिप्लाय दिवंक ना. मागीर ताका आमी डिमोलीश काडली. डिमोलीश हांगा नोटीस हाडून मारली आनी डिमोलीश करता डिमोलीशूय ताणें फुडें अपील करूना. अपील करता म्हणटच ऑटोमॅटीक व्हिडियोंतल्यान ताका सगळी प्रक्रिया जाली आनी ताका डिमोलिशांक ताका आयलें ते हातून आनी आज आमी ते डिमोलिशांक घेतले. अशें कितके इल्लीगल हावजीस सर्वे केला तुमी पंचायतीन? इलिगल हावजीस भरपूर आहा आनी आमी इलिगल अशें भरपूर इलिगल आसा आमी ऑलरेडी एक्शन घेता आनी आतां आमी स्ट्रिक्ट आहा सारकें. आमी आतां इलिगलिटीज म्हणटा ते खपून घेवपाचें ना आहा तसोच. आमी आतां एक्शन जाल्लें आहा. आतां थोडें अपील केला फुडें. आतां अपील करतकच मागीर ते केस फुडें वता न्ही. जाणचे अपील आतां अपील करून आतां आमच्या हातान जशें उरलें की आमी मागीर एक्शन घेवपाचें ताचेर न्ही. एक क्वेश्चन आहा की आतां रिसेंटली तुमचेर पेटिशन फायल केला, अविश्वास ठराव फायल केला. हे अश्यो तुमी हें घेता, एक्शन घेता म्हणून केला काय अशें तुमकां हें मारता? ते ताजेर हांव कांय उलोवंक शकना सद्या थारावाचेर. पूण हांव म्हजें आतां आसा सरपंच कोणी बसला तें काम कितें गांवच्या बराचें गांवचें जें बरें आहा तेजें काम करपा जाय न्ही. सो हांव म्हजे कितें ड्युटीज आहा पळय त्यो हांव बऱ्या प्रमाणे करता ड्युटीज. ते ड्युटीज खंय बऱ्याक पडटा खंय वायटाक पडटा हाजे विचार हांव करना. सो हांव म्हज्या पदाक पूर्ण न्याय दिवपाचें काम हांव करता. दयेश, अशे कितके इल्लीगल हावजीस तुमी सर्वे करून तुका दिसता आसा कशें हे एरियेन? आनीकूय आसा. आमच्या सरपंचान प्रमोद सांगला की तेजेर आमी एक्शन घेतलेलो आसा आनी प्रोसेसाक फुडें आसा. रोखडेंच कितें जावपाचें आहा तें जातलें. आनी एक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांच्यान, हेज्या फुडें आमच्या मेरशे गांवांत आमी इलिगलिटीज सोपोवन घेवपाचें ना. हें आमचो एक आतां एक हे मोठो कसो आसा. कित्याक सांगता प्रत्येक जाण येता आमची मेरशेकूच टार्गेट करता. प्रत्येक मनीस येता कितें कचरो घालपा जाय मेरशेन घालता, सिवेज सोडपा जाय मेरशेन सोडटा. हेज्या फुडें तें जावपाचें ना आनी आमी हें करून दिवपाचें न्हय. आनी हेतून आमचो प्रत्येक गांवांचे
प्रत्येक आमचे गांवचे भाव आमच्या बरोबर आसा, तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा आनी हे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान अख्ख्या लोकांक सांगूंक सोदतां.